बायणा दर्यादेगेर शेक येवपाचें आसा ह्या संदर्भात कसलोच प्रस्ताव म्हज्या नदरेक तरी आयिल्लो ना। सगळ्या गोंयकारांक आपली जीण जगपाक वेवसाय करपाचो हक्क आसा, मात हें करता आसतना नितळसाण आनी शिस्त पाळपाची गरज आसा म्हण मंत्री मिलिंद नायक उलयला। RD एक्सक्लुसिव्ह खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक। शेकाचो जो विशय येयलो जाल्यार बऱ्या पद्दतीन बरें हें करून सिस्टमॅटीक कितें जर करपाचें आसा जाल्यार त्या प्रपोजलाचेर हांव उलोवपाक आनी तेचेर डिस्कस करपाक आनी ताका कितें उपाय काडपाकय हांव तयार आसतलो। बिकॉज शेवटी ज्या जाग्याचेर ब्युटिफिकेशन जालें ते लोक येता, त्या लोकांची कितें तरी फॅसिलिटी जावपाक जाल्यार दुकानां शॉपां जाय पडोंक शकता। आतां ऑलरेडी बायणा बिचाचेर बारीक प्रमाणान गाडे बिडे खूब चलता। हांव केन्ना येता रावंड मारता आनी तांकां डायरेक्शन दिता, म्हाका पयल्या साबण साफ राखताय म्हणटा आनी दवरता ते। जरी तेंची ते बरें हायजिनीक अशें दिसना तरी ज्या पद्दतीन ते करता पूण क्लिनलीनेस दवरता हें हांवें पळयलां। तांकांय परत केन्ना 8 दिसान 15 दिसान हांव येता आनी म्हाका येताना ऑफिशियल ते सगळे घेवन येवपाची कांय गरज आसना। हांव सिंगल एकटें येता, स्लोली पळयता, ते म्हाका पयल्या उपरांत साब आहे काय म्हणून त्या पद्दतीन ते क्लीन दवरता। तांकां सांगता की ते क्लीन दवरचें आनी हेच्यान आनी कोणाक धंदो करपाक आनी बरे धंदे करपाक जर प्रोत्साहीत करूंक जाय, सपोर्ट करूंक जावो, सरकारूय आसतलो आनी आमी तांकां सपोर्ट करूंक शकता। पूण त्या विशयाचेर बायणा भितर शेक हो विशय अजून वयर येवंक ना आनी तें कांय डिसिजन जाल्लें ना।